नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया चिकन थाली। हांवें 2 किलो चिकन हाडला। तातूंतले थोडे थोडे चिकन हांवें वेगळे वेगळे काढून घेतला। पयलीं आमी चिकन करी करूया। ताज्या खातीर हे हांवें चिकन घेतला। चिकन साफ करून धुवन घेतला। 1 चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट, थोडेशे मीठ घालता, अर्धो चमचो हळदीची पावडर घालता। हे सगळे चिकनाक लावून घेवया आणि चिकन मॅरिनेट जावपा खातीर दवरया। चिकन करी करपाक 1 नाल्लाची सोय, 2 मोठे कांदे उबे शिनून घेतल्या, कांदो आणि सोय तेल घालून भाजून घेतल्या। व थोडो आमकां मसालो भाजून घेवपाक जाय। ताज्या खातीर हांवें 8 सुक्यो मिरसांगो घेतल्या, 2 हांवें बेडगी मिरची घेतल्या आणि 6 ह्यो आमच्यो लोकल मिरसांगो घेतल्या। 1 चमचो कोथमीर, 15 लवंगा, 10 मिरयां, तिखी, जाळफळ, मसाला वेलची घेतल्या 1, अर्धे चक्री फूल घेतला, अर्धो चमचो बडीशेप घेतल्या आणि अर्धो चमचो खसखस। हे मसाले आमकां मातशे भाजून घेवपाक जाय, ड्राय रोस्ट करून घेवपाक जाय। हो मसालो सगळो हांवें भाजून घेतलो। आता आमी वाटून घेवया। मिक्सरान घालून घेतलो। ही भाजून घेतिल्ली सोय घालता। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातून हांव 2 चमचे तेल घालता। 2 कांदे हांवें बारीक शिनून घेतल्या। कांदो आमकां तळसून घेवपाक जाय। कांदो तळसून जालो तसो 1 टोमॅटो बारीक कापून घालता। टोमॅटो तेलार तळसून घेवया। टोमॅटो तळसून जालो तसो तातून चिकन घालूया। हे चिकन आमी मॅरिनेट जावपाक दवरलेले ते चिकन घालूया। तातून थोडी ओली कोथमीर घालता। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। हाजेर झाकण घालून मिडियम गॅसाचेर चिकन शिजोवन घेवया। चिकन शिजता आसतना मदीं धवळून घेवपाक जाय। हे पळय चिकनाक उदक सुटपाक लागला। परत झाकण घालून दवरता। पळोवया चिकन शिजला जाल्यार। हे पळय चिकन बरें व्यवस्थित शिजला। तातून हांव ग्राइंड केला तो मसालो घालता। थोडे उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। आता हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। चिकन खतखतपाक लागला। तातून घालूया चवी पुरते मीठ। मीठ घालता आसतना तुम्ही तुमचे चवी अनुसार घालात। धवळून घेवया। ताजेर हांव ओली कोथमीर घालता। ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया आणि पळयात चिकन करी तयार आसा। गॅस हांव बंद करता। हे चिकन चिली करपा खातीर चिकन घेतला। चिकन धुवून साफ करून घेतला आणि ताज्यो मातशे हांवें बारीक फोडी करून घेतल्या। तातून थोडेशे मीठ घालता, अर्धो चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर। हळद आणि आले लसणीची पेस्ट चिकनाक लावून मॅरिनेट जावपा खातीर दवरया। गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला। तातून हांव 2 चमचे तेल घालता। 1 चमचो लसूण बारीक कापून घेतल्या। लसूण तेलार तळसून घेवया। लसूण तळसून जाली तशी कांदो घालता। हे हांवें 2 कांदे उबे शिनून घेतल्या। कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय। 1 टोमॅटो हांवें बारीक शिनून घेतला। 2 हरवे मिरसांगो उब्यो कापून घेतल्या। अर्धो चमचो आले लसणीची पेस्ट घालता। टोमॅटो तेलार बरी शिजोवन घेवपाक जाय। तातून घालूया मॅरिनेट करपाक दवरलेले चिकन। चिकन घालून मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। मीडियम फ्लेमीचेर चिकन शिजोवन घेवया। पळोवया चिकन शिजला जाल्यार। चिकन बरें व्यवस्थित शिजला। हळदीची पावडर आमी पयलींच घातिल्ली। अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर। 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात।
अर्धो चमचो घालता सोया सॉस, अर्धो चमचो घालता रेड चिली सॉस, थोडेशें मीठ घालता. मीठ पयलीं आमी चिकनाक लायिल्लें आनी सॉस घातला तातूंतय मीठ आसता, ताका लागून थोडेशें मीठ घातलां. मिक्स करून घेवया. अर्दी हांवें सिमला मिर्च कापून घेतल्या. सिमला मिरची हांवें उबी कापून घेतल्या. ताजेर घालता ओली कोथमीर. ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेवया आनी पळयात एकदम रुचीक अशी चिकन चिली तयार आसा. गॅस हांव बंद करता. हें हांवें चिकन फ्राय करपाक घेतलां. तातूंत घालता चवी पुरतें मीठ, 1 चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, पाव चमचो घालता जिऱ्याची पावडर, अर्ध्या लिंबाचो रस घालता. ताजेर थोडी ओली कोथमीर घालता. मसालो असो चिकनाक सारको लावन घेवया. हे हांवें चिकनाक अशें कट घातल्या. तातूंत असो मसालो भरून घेवया. हें चिकन थोडो वेळ मॅरिनेट जावपा खातीर दवरया. आतां आमी चिकन फ्राय करपाक घेवया. हें हांवें मॅरिनेट जावपाक चिकन दवरलेलें तें घेतलां. आतां ह्या चिकनाक आमकां रवो लावन घेवपाक जाय. हो हांवें बारीक रवो घेतला. चिकनाक असो रवो लावन घेवपाक जाय. गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या. तातूंत हांवें तेल घातलां. हें चिकन आतां फ्राय करपाक घालुया. गॅसाची फ्लेम मिडियम दवरता. चिकन परतून घेता. दोन्ही वाटल्यान बरें फ्राय करून घेवपाक जाय. अशें बरें फ्राय करून घेवपाक जाय. फ्राय करून जालें. आतां हांव काडून घेता. जेवण सगळें तयार आसा. आतां आमी वाडून घेवया. ही पळयात चिकन थाली तयार आसा. चिकन करी केला, चिकन चिली केल्या, चिकन फ्राय, सोलकडी, सॅलड, चपाती, शीत, ताजे बरोबर थोडोसो सुको बांगडो. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा. तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात. देव बरें करू.